तुझे सोची आल्या दोन्या मोजो तुझी मागू कामका आयकोर तुझा समेसाची दोन बागोय गरज आमची दोन बागोय गरज आमची तुझी सोची आल्या दोन्या ओबून तुका मोय मार्गा कावतून ओदर देवा तुझी सोमेसाचेर काकुदिची सोमेसाचेर काकुदिची तुझी सोची आल्या दोन्या तुझी आदील गोरू कामका ये तू आमका तुझ्या हातान आमी गोटोर तुझ्या गोबान आमी गोटोर तुझ्या गोबान तुझी सोची आल्या दोन्या तू जरी गुण काढतात आमका बरो करू नाका आमा पाप्यांक सांडू नाका आमा पाप्यांक सांडू नाका देव बरो दिसतो आनी कुशलकाय तुमकां पळोवन सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद आमचेर पळोवंक मागतना हे मिसांतल्यान मारिया आनी मार्ता भाशेन देवान आमकां दिल्लो वावर बरे भशेन करूंक आनी देवाच्या एकसरान वाडूंक मागुया आयच्या मिसांत मागता थियोफिलीना आफोन्स हे आमचे भयणी पासून सर्गीच्या बापान हे आमच्या भयणीक सासणीक जिविताची बोत्ती फाव करूंक मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात ब्रिटो रिबेरो रंझिला पेशोत Nelly de Almeida and 21st birthday of Kezia de Souza. तांकां आनी आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडूंक मागुया. तशेंच आज सायबीण मांयची भेट आपल्या घरांत घेवंक तयार जातात त्या कुटुंबा बसत मागुया. सावियो पेरेरा आनी जोसलीन रोड्रिगीस, मार्टिन्स मोर्डांत ब्राज फेर्नांदीस, आमाराल वाडो जुझे डिसूजा, व्हडलें भाट जेम्स डिसिल्वा, कार्दोज वाडो जुझे मारी मोंतेर, माशेदाले मोरोड जुझे पिरीस, नोमशिंत रुई आनी सिल्विया रांजेल, नागाळी क्लारा फेर्नांदीस ह्या कुटुंबांनी रावतल्या गोच्चांक फामिलीच्या वांगड्यांक सायबीण मांयचे भेटे उदेशी त्या घरांनी शांती समाधान कुशलकाय आनी सगळे तरेची बेसांव आशिर्वाद तांचेर पडूं म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. 아멘. 소명 가굿고 소명 가굿고 그리스도 가굿고 그리스도 가굿고 소명 가굿고 소명 가굿고. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं ओगोनीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरता तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. 아멘. भाग्यवंत पावलून गालासियेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आदीं जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सांवरना तितले उर्बेन हांव भरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतान जाणें म्हाका विंचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगोडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागी नासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक वचोन आसतना आराबियेक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे सवशीं 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा उजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलेल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सोबा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकलेलें तें हेंच. आदीं आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगोडटा. आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सगळीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की याड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो पोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार
मुची पावला ओढून दी. उद्गार. Soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora. देवाचे उतर आयकतात आणि पाळटात ती सगळीं सुभागी. Soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora. सर्वेश्वर तुमची सवय असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका येवकार दिलो. ताका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सुमयाचें उतर आयकूंक ताचे पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता जाल्यार गोरच्या राटायणी बारी हारपीत जाताली. ताचे फुडें दिवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी 8 बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपालून सुमयान म्हळें, मारता मारता, कितले वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागीं तो काडून घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. एका आयतारा दिसाक धाकट्या भुरग्यां मदें खंय फुटबॉल मॅच आसली आनी एक 9 वर्सांचो हो भुरगो गेमीक फाटीं पावलो. बरो खेळपी, हुशार खेळपी, पूण तो खंय गेम सुरू जाली तेन्ना फाटीं पावलो. ताका कोचान विचारलें, अरे तूं कित्याक फाटीं पावलो? तुका खबर ना वेळार फुटबॉल मॅच सुरू जातली म्हूण? आनी बॉबीन सांगलें, खंय म्हाका मातशें वेळ जालो. कित्याक वेळ जालो? हांव टॉस उडयतालो. कितें करचें? आयतार मिसाक वयचें ओ फुटबॉल मॅचीक वयचें? फुटबॉल मॅचीक वयचें ओ मिसाक वयचें हें म्हज्या मनान जातालें. देखून हांव टॉस उडयतालो. आनी हो टॉस उडयता उडयता 35 पावटी उडोवंक पावलो. 35 आनी 4 पावटी टॉस मिसाक वच म्हूण पडलो. म्हाका जाय आसलें केन्ना काय हो टॉस फुटबॉलाक वच म्हूण पडटलो म्हूण. आनी तो उडयत रावलो. उडयता उडयता तितलेय पावटी ताका कॉयन सांगतालो मिसाक वच. 35th टायम कॉयनाचेर पडलें तूं फुटबॉलाक वच. आनी तो खुशाल जालो, आतां हांव जिखलो टॉस आनी फुटबॉलाक गेलो. देखून म्हाका लेट जाली. ताणें कोचाक सांगलें, खंय भाव म्हणिनो सोपोला भुरगो तो 9 वर्सांचो, ताका खरेंच फुटबॉलाक वचूंक जाय आसलें. पूण आमच्या जिवितांत हें धाकटुली धोरण, धाकटुली देख एग्जाम्पल, समटायम्स वी लूज द सेट ऑफ प्रायोरिटीज. कितें गरजेचें, कितें बरें, कितें विचून काडुया. आमचेय मदें सगळे मदें जाता. जायते फावटी आमी घुस्पता वॉट टू चूज. फॉर दीस बॉबी इट वॉज अ चॉयस फॉर मास or for football match. He was a good football player. He wanted to play, so he wanted to toss the coin
टू फायंड आवट आनी ताका सगल्योच पावटी येताले मिसाक वचून. बामणीनो आयचें शुभ वर्तमान अशेंच कितें आमकां देख. मार्ता आनी मारिया, तुमच्यांत म्हज्यांत मार्ताय आहा आनी मारियाय आहा. बकून तुम्हा वस्तुऱ्यामध्ये आमी जायते पावटी म्हणटा मार्ता, आय एम द मार्ता इन द फॅमिली. तुमी सगळे वस्तूंचो भार हुस्को हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें ताऱ्यार दवरूंक जाय, घर नितळ करूंक जाय, जायतें कितें करता. आनी एट द एंड ऑफ द डे आमी थकता आख्खो दीसभर वावर करून, आनी मागीर वी हीट द बॅड, न्हिदून गेली. मार्ता जेजूक बरें जेवण करूं सोदी, गोदचो तो तांचो एक इश्ट. पूण जेजू ही ताची निमणी पावट आसली बेतानीक, तो जेरुसलेमाक वयतालो. ही वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन हर फूड. मार्ता बारी भावुत्ता बरें जेवण करून, जाल्यार मारिया जेजूचे पांयशी बसून रावता, ताची उतरां आयकूंक आनी एके भाशेन आपल्या आसण्यान ताका कम्फर्ट करून. आनी देखून जेजू म्हणटा मारियेन बरो तो जागो विचून काडला आनी कोणूच तिचे सोशिलो तो काण घेवचो ना. जेजूचें काळीज ऑलरेडी हेवी आसलें. वेतालो तो जेरुसलेमाक कोश्ट सोसूंक मरूंक आमा मनशां पासून, आनी आपले इश्टांक बॅट करता निमणें पावट म्हणलेले भशेन. आनी मार्ता मारियेक कोणाक खबर ना, मार्ता तयार करता जेवण. शी इज सो बिजी. But Jesus wanted them to talk to him, sit down at his feet. बामडीनो जेजू आमचेय सवें मार्ता आसा बरें, पूण मारियाचोय वांटो आसूंक जाय. We must give time for reflections, for contemplation, for meditation. थोडो वगूत जेजूच्या संबंधान वाडूंक. Today we see a mad rush. We are rushing through. आतां गोड गोड मारलो, पावस पडलो जाय तो आमकां भिरांतूच ना. आदीं गोड गोड मारलो म्हणटच भिरांत दिसताली सगलीं. म्हाका उगड आसा, गोड गोड मारलो माय आमची ओलो तरेशीं हाडटाली. जोगलावणेचे आरशे आसात जाल्यार कर्टन्स घालतले, जोगलावणे पळोवप ना. आनीक गोड्याक बेंतीन मागीर तो रामाचे सुट्टेचो आदार सगळे मागताले. आज गोड गोड मारूं, जोगलां मारूं इज पडो आमकां परवाच ना गेल्या. वर्ल्ड हॅज चेंज्ड. Many of you remember yesterday it was thunder and lightning. सायबा आमकां राख आनी खुंयचें. We live in the 21st century. We know how lightning comes and how sound comes long after lightning. Sound travels slowly. The children will tell us. I mean, as thunder and lightning, we know to analyze. आदी गोड गोड मारलो म्हणटून सांपेद्र आनी सांपावलो फुटबॉल खेळटा म्हणटाले वयर. आतां ना. बामडीनो our life becomes quite different slowly. आज मारयेचेर नदर मारया. जेजू जायते फावटी आमकां आपयता आपल्या पांयाशी बसून आमचेच जिविताचेर नदर मारून आनी सगळे तरेच्या बरेपणा खातीर ताका आर्गां दिली. तोच जेजू जो मारता आनी मारयेक भेट दिवंक गेलो आनी मारताक ताणें म्हळें मारता मारता कितल्या वस्तूंची तुका दास्ती. दोन पावटी म्हणटा तो मारता मारता. दोन पावटी म्हणप कितें? देर वॉज फॅमिलियरिटी. तो तांगे सदांच वयतालो. दोन पावटी म्हणटा टू कॉल अटेंशन, टू शो हीज लव एंड कन्सर्न. आयज आमकांय तोच जेजू मेळटा ह्या जेवणांतल्यान
ताच्या उतरांतल्यान गोठाय घेवं येता अशी आनी ताच्या पांयाशी बसूंक आनी ताच्या तोंडांतलीं उतरां आयकून आमी अखंड भावार्थाची मनशां जावंक आदार मागुया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. आमची बाका धुवन काडून निर्मूळ काडचा तुका बाबू देवारी मुर्शामोगे सदां करून शांती करून आसा जेजू तुवें सिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें सिलो भुरगो तुजो कोडगी तुका आस्ती तोंडा पराचो तुका भिटो संवसार सगळो उबार करून तुजी मुखार बापाक म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अगणीत अनंत सोबदा वरवीं तुवें सगळे रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Holy, 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 Tobarazo, Sorvesvor tu, holy, 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 Tobarazo, Sorvesvor tu, Sorgani Sonsar Volya, तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्वराची नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Jesu melo, Jesu żywot zara, Jesu nowianie Toro. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र विसव उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोट जोडीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा सोमेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा पिटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सूर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांडेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उजार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D30 मोगा वांटप पान 60 D32 पेज 64. देवा उदर मोगान घेता, देवा उंडो मोडून वांटा, तशेंच आमकां फावो जाली इरुदेणी नाटून आमी जागा बाबा भुरगीं तुजी, जागा कोरी बाबूळ सोबी, जागा बाबा भुरगीं तुजी, जागा कोरी बाबूळ सोबी. मोगा वांटो जाता मिसां सोटा गोरा पेटोलेचो उजवाड आमच्या जिविताचो, जागा पिते साक्षी दिवो, जागा सरकार सोतो सुजो, जागा पिते साक्षी दिवो, जागा सरकार सोतो सुजो. प्रार्थया. सोर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवन
जेजू सारकी आमी जावंक पाव असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सभे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. फादर इगनाक आमचे दिनवास फाल्यां बुधवार 10 बुधवारांतलो 7वो बुधवार तेर्स मी सेरमांव आनी नोवेन सांजे 5:30 वाजता. फाल्यां सेवाधर्मांची मांडावळ करून कार्दोज वाडो आनी पोसरेंबाट. कार्दोज वाडो आनी पोसरेंबाट. आज सकाळीं 9:30 वरांचेर एक आमची भयण प्रांजले मोरोड अंतरल्या. तिचो इंतेर सिफ्रोजा तिचो इंतेर सकाळीं 9:30 वाजता. तिचे बसत आमी मागुया. शेवटाक आमी गायन गावुया. मारिया माय मोची T26 पान 215 T26 पेज 215. Moja